मवीन कितें उलयलात हें ताका तरी खबर आसा? ताचो पक्ष हो शिस्तबद्ध पक्ष आनी तांकां अशें विधान करपाक मेळना. हो निर्णय केंद्रीय फुडारी घेतात. जीत आरोलकर हो 100% मगो वांगडाच आसा म्हूण मंत्री सुनील ढवळीकर उलयल्यात. आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट. माविनान म्हटलं की जिताक वेलकम केलं बीजेपीन तुम्ही कसं पळयता? पळय मॉविनान कितें उलयलां पळय तें मॉविना खबर आसा काय कितें हें मॉविना विचारा. पयलीं म्हणजे तांचे पार्टी शिस्तीची पार्टी, शिस्तीन वाडिल्ली पार्टी अशें ते उलोवंक शकना. तांचें डिसिजन हे सेंट्रल लिडर जे आसा पार्टीचे ते घेता आनी गोंयचे लिडर घेता. मॉविन ह्या लिडरांत येना, ताणें असलें डिसिजन घेवना आनी आमची जी युतीची मोडली जाल्या ती सेंट्रल लिडरा कडेन जाल्या आनी सेंट्रल लिडर जे डिसिजन घेता ते भायर जाता. आतां मॉविनाचें हांव उलोवचे पेक्षा यू नो मॉविन विशीं तुमकां हांवें मॉविन विशीं सांगपाचें. पण तुम्ही उलयला तुमच्या पार्टीचो एमएलए मगो पक्षाची जी सेंट्रल कमिटी आसा ती पूर्णपणे जिता कडेन प्रोटेक्ट हो 100% आमचे बरोबर आसता.